आयतार 26 माय 2024 पवित्रित्वेची दोबाजीक परब। मुखेल वळ स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळो अधिकार दिला। नियाळाक आदार जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना बापाची खुशी करूंक तो आयलोलो आनी ताणें पुर्तेपणी आपल्या बापाची खुशी केली। देवान ताका आपल्या जिवितांत लोकां मदें बरेपण शिपडावंक जायत्यो वस्तू आनी अधिकार ताच्या हातांत घातलो। आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू स्वर्गार गेलो तेन्ना आपल्या शिसां सांगाता रावून वयर स्वर्गार चडटा तेन्ना तांकां उपदेश दिता आनी आपूण स्वर्गार गेलो म्हणटच कितें करचें तो तांकां दाखोवन दिता। जेजू आपल्या शिसांक उगडास करता। स्वर्गार आनी संवसारार देवान आपणाक सगळो अधिकार दिला आनी होच अधिकार जेजू ह्या वेळार तांच्या हातांत सोडटा। जेजून दिल्लो अधिकार आयज पवित्र सभेचे वडील लोकां ताईं दाखोळ करतात आनी हो अधिकार जेजू आपल्या आवय बराबर पवित्र सभेक दिता। आयज पवित्र सभा मारिया पवित्र सभेची आवय ही परब समोरंभता। सायबीण मायेन आपल्या पुता बराबर आपलें सुखी आनी दुखी जिवीत सारलें। तिणें जेजूच्या वावरांत भाग घेतलो। शिसां सांगाता रावून तांकां जेजूचो सांगात ती दिवंक वावुरली। आमी पवित्र सभेचे वांगडी म्हणटच मारयेक आमचे आवयक घेवन जेजूच्या वावरांत मिसळ जावंक आनी जेजूचो अधिकार आमकां दिला तो सोंपेपणी सहाकार करूंक आमकां बोळ मागुया। म्हजो ताराव सायबीणमाय बराबर पवित्र सभेचो वावर नेटान आनी उमेदीन फुडें व्हरूंक हांव वावुरतलें।